म्हजे बरोबर माणकुले कलाकार एनियल आनी एरन आसा. ह्या तियात्रान ताणें वेगळे तरेच्यो भुमिका करून लोकांक खरेंच लोकांची काळजां जिखून घेतल्यात. म्हाका दिसता तुमीच सांगल्यार बरें, कोणें तरी तुमकां केन्ना तरी येवन खरेंच बरी भुमिका केला म्हटलां? वय जायते जाणांनी म्हटलां. आनीक कितें म्हटलां? बरें कोत्ता म्हटलां आनीक शाबासकी दिल्या आमकां. तुका दिवंक ना? दिल्या. कितें म्हणून शाबासकी दिल्या? कोणें शाबासकी दिल्या? तुमी बरें कोत्तात म्हणून सांगलां. आनी कितें सांगलां? आनी आमकां जायत्या लोकांनी अशें करून सांगलां. कितें? बरें कोत्ता सांगात म्हणून. ओय पूण आमी डॅडीक तुमी बरें कोत्तात म्हणून तुमी सांगात अशें. ह्या तियात्रान तूं तुजी भुमिका कोत्ता आसतना अकस्मात दुयेंत पडलो, तर दुयेंत जाल्या उपरांत तूं हॉस्पिटलांत एडमीट जालो आनी हॉस्पिटलांत एडमीट जावन रिकवर जाल्या उपरांत, बरो जाल्या उपरांत परत तुका तियात्रान नाचोनशें दिसलें? वय. कित्या पासून? म्हाका बरें दिसता जेजूची बरी खबर पळगोट करूंक आनीक तियात्रान बरें एक्टींग आसा म्हजें. मामी डॅडीक एकठांय अशें कोत्ता. ह्या तियात्रान तूं भुरगो कसो मामी डॅडीक कितलो आदार कोत्ता? हांव तांकां कांयच आदार करिना. हांव ह्या तियात्रान एक रफ भुरगो. रफ भुरगो? हय. म्हाका दिसता हांवें उठल्यार बरो हो म्हजो मायकूय काडून घेवं येता. खरेंच तुमच्या वावराक हांव शाबासकी दिता. तुमचो वावर असोच मुखार व्हरात. व्हड हे श्रावणान देव बरें करूं म्हणटा. बाय एनी माई मोगाचो येवकार. एनी फाटल्या सैमनाच्या गव्हर्मेंट ऑफ गॉड तियात्रान तूं आसलें. त्या उपरांत आयचो जो तियात्र जेजूचें पवित्र रोगत हातूंत तूं तुजी भुमिका कोत्ता आनीक हे भुमिकेक खरेंच तुवें न्याय कसो दिला हाचें मुखेल कारण कितें? मुखेल कारण म्हणजे आमी कोणाचो तियात्र कोत्ता तो आमचोच म्हणून सजमून कोत्ता. आनीक ही भुमिका करूंक कितें तरी एक वेगळे पद्दतीन तुवें कसली तरी तोसवीस केल्या? तोसवीस केल्या म्हणजे स्क्रिप्ट बरे भाशेन शिकला, ताचेर स्टडी केल्या, तो कोण परी करूंक जाय तो आनी तो लोकां मुखार हाडला. हय. पूण हो जो तियात्र आयज लोकां मुखार चलता, तुजे सहभागेली तुजे दुसरे कलाकार हांचो तुका ह्या तियात्रान कितलो आदार मेवला? खूब सपोर्ट आसा. आनी ते दोग जाण ल्हान भुरगीं आसा तांकां आमी बरें ट्रेन केल्या रिहर्सलाच्या वेळार आनीक तांणीय बरो हान मारून ह्या तियात्रान काम केलां आनी खरेंच बरें दिसता तांच्या वांगडार काम करूंक. ल्हान भुरगे इतले बरे एक्सप्रेशन दिता वो डायलॉग्स दिता ते पळोवन खरेंच आमकांय बरें दिसता. हय. म्हणटच तुमच्या उद्देशी ह्या माणकुल्या भुरग्यांची उर्बा आनी वाडल्या हातून इल्लोय दुबाव ना. खरेंच तुका सायमन गोसाल्विसाच्या डायरेक्शनाचेर विश्वास आसा? वय विश्वास आसा. हांव केन्नाच लेंथ सिजनांत तियात्र नाचनासली पूण आतां लास्ट टायम ताचो गव्हर्मेंट ऑफ गॉड तो केलो हांवें तेन्ना तुवें म्हजे लागीं विचारलेलें तूं दुसरें तियात्रांत ताचें आसतलें काय म्हणून. तेन्ना हांवें तुका सांगलेलें मिन्स जरी तो सायमनाक जाय जाल्यार हांव आसतलें. सो हांव आहा आतां हे फावटी. आनीक खरें म्हटल्यार कोरेजमांच्या दिसांनी तियात्र करप, देवाचें जें उतर पडगटप खरेंच बरें दिसता. आनी
हो तियात्र पळोवन कोण तरी तुज्या फुड्यांत येवन तुका कितें तरी सांगलां ह्या तियात्रा वयर? तियात्रान जायतें सांगलां. हो तियात्र सारको लँटन सिजनाक चो आनी फादरांनी पासून जायते कडेन स्पीच दिल्या. हो तियात्र लँटन तियात्र आमचे कॉरेजमान चलता पळय तसलो सारको. थोडे तियात्र अशें म्हणून फादरान सांगलां तियात्र जायते लँटनाचे येतात पूण तातूंत फावो ती मॅसेज आसना लँटनाची. पूण हो तियात्र सारको आमच्या कॉरेजमान सूट जाता. रुजर खंय वचोंक येतालो? क्वेश्चन सायमनाच्या तियात्राक आयला. होय आयज तियात्र आसा सायमनाचो जेजूचे पवित्र रगत. होय म्हणटच जेजूचें पवित्र रगत ह्या तियात्रांत तुजो कितलो वांटो आसा? ह्या तियात्रान हांव एक सिंगर म्हणून आसा सद्याक ओपनिंग कोरस म्हणटा ह्या तियात्राचो आनी एक दुओ कंपोज केला हांव आनी इग्निशियस म्हणटा आनी एक म्हजो सोलो आसा. 3 कांतार आसा सद्या. होय आनीक आमचे ऑडियन्स कितें म्हणटात? ऑडियन्साक हो तियात्र एकदम लायक जाला. पयले सुवातेर हें लँट एनवायरमेंट जें आसा ते लँटाक सोंपता तसलोच तियात्र हाडला. जायते तियात्र लँटाक आसात पूण ते थोडे तियात्र लँटाक सूट जायना कित्याक की लँटाचें सिजन असलें की तितून देवाचें कितें तरी एक मॅसेज आसूंक जाय, देवाचें उतर आसूंक जाय आनी तें लोकांक डायजेस्ट जातलें जाल्यार मोस्ट लँट सिजन एक बरें सिजन ते हितून देखून हो तियात्र जायते जाणांक लायक जाला. आनी चड करून ह्या तियात्रांत एक जेजूच्या रोगताचेर मॅसेज आसा आनी जेजूचें रगत एक बेश्टें सादें रगत न्हय. त्या रोगताचेर हिस्ट्री आसा फ्रॉम जेनेसीस टू रेवल्युशन. बायबलान आख्खीत नदर मारीत जाल्यार त्या रोगताचो संबंद आसा देवा सोबत कितें तरी. हातूंतली खंयची सीन तुका चड आवडटा? सीन्स तेजे नो वर्ड्स एक्चुली. ताचे सीन्स एकदम बरे आसतात. ताचें चिंतप एक 2-3 मेत्रां फुडें आसता. तो जेन्ना एक्सप्लेन करता तेन्ना आमचे तकलेन कांय वचना पूण तो मांडावळ कशी करूंक जाय तो जाणा आसता. हे हितून तेच्यो 4 सीन आसात. 4य बरे म्हटल्यार जाता पूण सगळ्यान ताच्यो सीन म्हाका चड आवडल्यात. ती एक लिबर्टीज स्टॅच्यू आशी जो सुपरमॅन जावन तो टॉर्च काडून येता आनीक तेजी प्लेन जे ते मुर्तीचेर मारून प्लेन तेंच्या एक एंटीक्रायस्टाचो एक हें आसता तो प्लेन ती मुर्ती फोडून उडोवपाची. सो तो एक ताणें बऱ्यो भाशेन देखावो दाखयला. आनीक ताणें स्पेशल ताची एक आनीक बऱ्यांतली बरी सीन म्हणजे जे घराब्यान ताणें प्रेयर रूम दाखयला तो चडसो आमच्या घरांनी प्रेयर रूम आसता जाल्यार म्हाका खबर ना पूण ताणें एक डिवोशनल कसो एक घरान प्रेयर रूम दाखयला आनी कितेंय तांकां निड्स आसा गरज आसा जाल्यार ते प्रेयर रूमान वचून ती मागणें करतात. दॅट्स अ नायस सब्जेक्ट. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. नितळ करता जेजूचें पवित्र रगत. नितळ करूंक खंयच्या धर्माचें आसचें ना वगत. बऱ्या भुरग्यांनी स्वर्ग चडूंक जाला अशें थोड्यांक दिसत. अशें करून जेजूच्या मरणाचो बरो संदेश चुकत. नियाळ तुको कोणें तुज्या पातका पासत इनोसेंट आपले वारोयला रगत भावाक तो तेच रगत पातका माफी दिता तुवें कोऱ्या भावार्थान मागत. संवसार जिखशी बरी वाट चुकत. एकाच नामान सारलो सांग दिला आमचें पासत. नियाळ तुको कोणें तुज्या पातका पासत इनोसेंट आपले वारोयला रगत भावाक तो तेच रगत पातका माफी दिता तुवें कोऱ्या भावार्थान मागत. संवसार जिखशी बरी वाट चुकत. एकाच नामान सारलो सांग दिला आमच्या पासत. पळय जेजूचें पवित्र रगत. पळय जेजूचें पवित्र रगत. कायतांनी तुका परबी. थँक्यू. कारण तुवें बरे तरेन खान मारला आनीक ज्यो सीन्स आसात ह्या तियात्रांत एक स्टेज मॅनेजर कसो वावुरतना ह्यो सीन्स तुवें बरे तरेन ऑपरेट केल्यात. तर पयलें सुरवातेक थोडें कुस्तार पडलें आसतलें
सांगपाचें म्हणल्यार हांव सायमनाच्या बरोबर सदांच आसा जेन्ना सायमन आपलो तियात्र पयलो तियात्र 40 दीस 40 राती घेवन येयलो उपरांत सुर्या चंद्रीम नखेत्रां आफ्टर दॅट आमचोच धर्म कित्याक घालता गव्हर्मेंट ऑफ गॉड आनीक नांव जेजूचें पवित्र रगत म्हणटा हांव तेज्या सांगता सदांच आसा म्हणटकीर तो म्हाका पयलो सामरी तियात्री सांग दिवचे पयलीं आपली सामरी म्हाका सांगता आनी आपूण अमक्यो सिनो आसतल्यो आनी तेजेर आमी जायती स्टडी करता एकामेकाच्या फुड्यान भासाभास करतात आनीक आमी सदां एकवटान आसात म्हणटकीर म्हाका तितलें हार्डवर्क जायना म्हणटा सगल्यांच्या आदी तूं तुजी तयारी करून तयार आसता म्हणटकीर मागीर आमी एसाय बी मारतात तातूंत सामकें इजी जाता कायतनी खरेंच तुजो जो वावर आसा तो हेच भशेन मुखार व्हरत राव हय हांव सदांच म्हजो तांकां सायमनाक आसतलो आनी आयज पयले फावटी ताणें म्हाका एक एंट्री दिल्या ह्या तियात्रान एक अमेरिकन पुलीस कसो हांव एक एंट्री मारता तातूंत म्हाका जायते कलाकारांनी जायते लोकांनी म्हणलां कायतनी तुवें खरोच तूं एक कलाकार जातलो बरो जातलो म्हणून जावन देवाचे कृपेन जाल्यार पुरो आनीक ह्यो सीन बीन ऑपरेट करून तूं सगळ्यांक खुशाल दवरता एक बरी गजाल हय आनी ह्यो सीन सायमनाच्या तेज्या रोगतांतूच आसा एक सीन दाखोवपाचें म्हणटा हांव इतलें म्हणूंक सोदतां की हो एक तियात्रीस खरेंच सिनीचे आरतीचो आनी असलो तियात्रीस खरेंच खरेंच गूड मॅसेज दिता देवाची मॅसेज खरेंच हाडटा तो ताजो एक प्रोजेक्ट म्हाका आयज पासून उगडास येता बरोवणार आनी दिग्दर्शपी खरेंच एक बऱ्यांतलो बरो प्रोजेक्ट इग्निशियस जेजूचें पवित्र रगत हाचेर तुजें मत कितें जेजूचें पवित्र रगत म्हणल्यार तूं बरे भशेन जाणा सायमन गोन्साल्वीस म्हणटा तो सदांच एक देवाचें तियात्र बरयता एक वेगळेच तरेचो आनीक आज म्हज्यान म्हणूं येता ताका लागपाचो आनी दुसरो डायरेक्टर ना हांव सांगता कित्याक तेजें तियात्र बरोवप म्हणल्यार खरेंच म्हजें तियात्र असो तो बरयता आनीक हो ताचो तियात्र जेजूचें पवित्र रगत लोकांनी वेता थंयसर ताका बरो प्रतिसाद दिला आनीक एकदम बरो तियात्र म्हण लोकांनी मानून घेतला आनीक आमकां ताच्या तियात्रान एक्टींग करपाक उमेद भोगता आमकां खुशालकाय भोगता कित्याक लोक म्हणटा कितलो बरो तियात्र म्हण बरो तियात्र म्हणटकीर आमकां बरें दिसता आमी बऱ्या तियात्रांक एक्टींग करतात हें आमकां खुशालपण आनीक खरें सांगता जेजूचें पवित्र रगत तशें बरें ताणें ह्या आदीं कितले तियात्र बरयल्या तेच परी होय ताचो तियात्र एकदम बरो आनीक लोकांक मानता सायमन तुज्या तियात्राचेर नदर मारल्या उपरांत खरेंच एक अखंड देखावे ह्या तियात्रांतल्यान तुवें हाडल्यात अखंड देखावे तुवें लोकां मुखार मांडल्यात आनी अखंड संदेश तुवें देवा कडचो लोकांक दिवपाक प्रयत्न केला खरेंच तुका शाबासकी आनीक असोच तुजो वावर फुडें व्हरत राव तर फुडलो तियात्र तुजो कितें आसतलो फुडलो तियात्र हांवें टायटल आतां हांवें मनान चिंतलां पूण हांव तें आवट करिना कित्याक म्हाका नाका पूण कित्याक म्हाका खबर ना आतां हांव नेक्स्ट इयर येतलो वो आनीक 2 वर्सांनी येतलो पळय तो पूण आजून आतां टायटल आहा म्हज्या लागीं पूण हांव तें भायर घालिना तुवें सांगलो जाल्यार हांव रोखडोच कॉपी मारतलो खरेंच सायमन तुजे ह्या विचारांनी तूं मुखार वचत राव आमी तुका व्हड यश येतात आनी इतल्यानूच आयची माणकां मोतयां कार्यावळ सायमनान सांगाताक हांव हांगाच सोंपयतां सगळ्यांक देव बरें करूं पळयत रावात माणकां मोतयां